2 सप्टेंबराक भारत बंदात वांटेकार जाल्ल्या कदंबा कर्मचाऱ्यांचेर एस्मा खाला कारवाय जातली। कदंबाच्या कामगारांक बंदात घेवचे न्हय म्हूण ऑल इंडिया ट्रेड युनियनाक कदंबान पत्र बरयल्लें। कदंबाचो आदेश मोडून कर्मचारी संपार गेले। संपार गेल्ल्यांचेर कारवाय जातली म्हूण कदंबाचो एमडी प्रुडंटा कडेन उलयलो। बंदात वांटेकार जाल्ल्या कामगारांक नोटीस धाडटले। हजेरीचेर डेपो मॅनेजराच्या रिपोर्टा प्रमाण खंय कारवाय जातली। पहिले म्हणजे हांवें ते ऑल इंडिया ट्रेड युनियन जे हांवें तांकां आमी एक पत्र बरयलें की तुमी कदंबा एम्प्लॉईज आनी तांकां हातून हाडिनाका। मागीर आमी सर्क्युलर इश्यू केलो स्टाफाक शिटकावणी दिवपाक की बाबा तुमी एक्टीव पार्टिसिपेशन करिनाका आनी जरी तर कोणीय तर सांपडलो एक्टीव पार्टिसिपेशन करता जाल्यार तेंचेर आमी खर कारवाय घेतली की लोकांक ही पॅसेंजर सर्वीस दिवपाची ती आमी फुलफील केली। आतां डीएम जे कोण आमी डेपो मॅनेजर्स म्हणटा न्ही ते आतां रिपोर्ट धाडटले आमकां कोण येयले कोण एक्टीव पार्टिसिपेट केले आनी जेन्ना तेंचो रिपोर्ट येतलो तेंचेर आमी ती कारवाय करतली। कारवाय करतली अशी न्ही जे कोणें हो कायदो भंग केला न्ही ताचेर कारवाय जातलीच 100% जातली। एक म्हणटा ती आमी डिसिप्लीन प्रोसिडींग्स तेंचेर घेतले तांकां नोटीस दितले तेंचें एक्सप्लेनेशन कॉल आउट करतले कित्याक ते येवं नये कारण जातले तांकां हें सगळें मागीर तेंकडे एक्सप्लेनेशन घेतकच आमी मागीर तांकां कसली खास दिवपा जाय न्ही आयदर गो फॉर डिसिप्लीन प्रोसिडींग्स मागीर एस्मा इवोक केल्लो आसा सो तेजे आदारा कलमा प्रोसिजरा प्रमाणे आमी तेचेर एक्शन घेतलें। आनी थोडे ऑफ ड्युटी आसता आनी जे ऑफ ड्युटी आसता न्ही ते तर पार्टिसिपेट केले जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लम ना कित्याक स्मार्ट सिटीक केंद्रान गोंयचें पणजे शार घेतलां। स्मार्ट सिटीक 10,000 कोटी तरी लागतले। ते खंयच्यान येतले ते खबर ना। येवजणेच्या पयल्या टप्प्यांत पणजेचो आस्पाव केला काय ना तेंय स्पश्ट ना। अर्दो वांटो गोंयाक घालपाक जमतलो तेंय धड ना अशें काँग्रेस खासदार शांताराम नायक उलयलो। स्मार्ट सिटीचेर इतले पयशे मोडटा आसतना केंद्रान आदर्श ग्राम येवजणेक दमडी दिल्ली ना। गोंय सरकारय आदर्श ग्राम येवजणेचेर काम करिना म्हूण शांतारामाचो आरोप। According to me, Panji city, which has been chosen, they say, for smart city project, at least 10,000 crores will be required. From where this funding will come, I don't know. And secondly, whether in the first phase of 24 cities, whether Panji is included or not, is also not very clear. Smart cities are going to be implemented under centrally sponsored scheme. This is a novel thing. We thought that everything will be done by central government. Now it is centrally sponsored scheme. That means state government will have to contribute a substantial amount, and state government does not have money to spare and is willing to spend crores of rupees for smart cities, but no paisa is allotted to Adarsh Gram Yojana. See, the government has also, the state government I mean, has not motivated the state government employees to implement Adarsh Gram Yojana. सरकारान मायनिंग ट्रक ड्रायव्हरां खातीर कांयच केल्लें ना। ड्रायव्हरां खातीर 102 कोटींची तरतूद केल्या म्हूण खंय मुख्यमंत्री बंडाला मारता। ट्रकवाल्यां भशेन ट्रक ड्रायव्हरांकय पॅकेज दियात म्हूण शिवसेना सरकाराचे फाटीक लागल्या। 9 सप्टेंबराक पणजे ट्रक ड्रायव्हरांचो मोर्चा हाडटलो। उपरांत आझाद मैदानार सभा जातली। दुसरे वटेन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनांतल्या कर्मचाऱ्यांक एमडी पिट्टा म्हूण स्वाती केरकाराचो आरोप। पण ते जे आसा एकाय आजपर्यंत एकाय ट्रक ड्रायव्हरान जे आसा न्ही कसल्याच पद्धतीचे ना ताका नुकसान भरपाई ना ताका आर्थिक लाभ ना ताका पीएफ ताका इन्शुरन्साचे त्याचे प्रीमियम भरलेले ना कसलोच ताका जे आसा न्ही तो लाभ दिलेलो ना की मुख्यमंत्र्याने सुद्धा हे ट्रक ड्रायव्हरांसाठी 102 कोटीची प्रोव्हिजन केल्ले आसा म्हणून एक धादांड खोटे अशा पद्धतीचे विधान केलेले आसा। जर खंय तरी प्रोव्हिजन आतापर्यंत जावंक ना जाल्यार तेंच्यांनी चौथी पयली ते प्रोव्हिजन करचे 102 कोटीचे जे ट्रक ड्रायव्हरांक दिल्ले आसा ते तांकां दिवचे। शिवसेनेन आता निर्णय घेतलेलो आसा येता त्या 9 सप्टेंबराक पणजेन आमी शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली ट्रक ड्रायव्हरांचो एक विराट मोर्चा आम्ही काढपाचो ठरलेलो आसा आणि 7,000 विराट मोर्चा आम्ही पणजेच्या परेड ग्राउंडा वयल्यान सुरवात करतले आझाद मैदानाचेर व्हरतले आणि ते आझाद मैदानाचेर एका भव्य जाहीर सभेन
वा भव्य जाहीर सभेन जी आसा न्ही तेची जी आमी आसा तेची आमी सांगता करतले. प्रत्येक आमचे जे भुरगे आज ते जॉइन जाल्या तांकां व्यवस्थित ते सिन्सियर भुरगे आसा इतले वर्सां आमी सेक्युरिटी म्हणून काम केल्लें आसा. आतां आमी अशी खबर आयकल्या जे आमचे युनियनाचे भुरगे थंय सिलेक्शन तांकां केलां पळय ते भुरगे हो जो मिस्टर फळ म्हणून जो MD थंय बशिल्लो आसा तो आतां त्या भुरग्यांक हॅरेसमेंट करपाक लागला. आपली माफी मागची पडटली की तुम्ही ह्या सगळं स्ट्रायक केल्ल्या बद्दल अशें म्हणून तो आतां भुरग्यांक थंय हॅरेसमेंट करपाक लागला आनी युनियनाचे जे भुरगे आशिल्ले तांकां थंय ताणें ब्लॉक करून दवरलेलो आसा. घेऊया एक विराम.